वेळी मतदारसंघातले कांय ट्रान्सफॉर्मर बदलल्या उपरांत थंयच्या विजेचो प्रश्न सुटावो जातलो। वेळी मतदारसंघा खातीर खासा सबस्टेशन बांदपाची गरज ना अशें मत वीज मंत्री सुदीन हाणें व्यक्त केलां। वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा हांणी वेळी खातीर खासा सबस्टेशन दिवचे अशी मागणी केल्ली। आपल्या गोंयांत ट्रान्सफॉर्मर्स एप्रूव्ड जाले पूण कितले इन्स्टॉल केले ना ते। So the question is specific on Velim constituency. So ताणे Velim constituency Velim constituency related आहा ते डिटेल जाल्यार दिता पूण Velim constituency कितें जाय ते पयलीं काडुया। सर वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी रिलेटेड आहा सो म्हाका जाण जावपाक जाय आख्खे गोवा एप्रूव्ड जाल्ले पूण इन्स्टॉल जाल नाही। नंबर I will give you answer first Velim. You ask the question on Velim, then I will come to the Goa. म्हाका जाण जावपाक जाल्लें कित्याक फ्रॉम फेब्रुवारी 2021 सून 15 ट्रान्सफॉर्मर्स इन वेल्ली आजून एप्रूव्ड जाल्यात पूण इन्स्टॉल जाल ना। सेकंड सप्लिमेंटरी म्हणजे सर तुमचे सेंट्रल स्टोरान सप्लायर तुमचे फर्म येता ते म्हयन्याक कितले ट्रान्सफॉर्मर येता? स्वाती मातशें म्हाका दिसता वेलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर बाबा आमदारान हो प्रश्न विचारला आनी आमदाराक आमी एनेक्शर 1, एनेक्शर 2 आनी एनेक्शर 3 हेतून डिटेल दिला। आतां जी कामां आमी हातांत घेतल्या ती कामां जवळ जवळ पूर्ण जावपाक आनी 6 म्हयने जाय, कारण काही जाग्यार ट्रान्सफॉर्मर येवपाक जाय ते येवना। ताका कारणां खूब आसा। मदीं इलेक्शन जालें, त्या नंतर परत कोड ऑफ कंडक्ट आयलो, त्या खातीर ते कामां उरलीं। त्या नंतर रेट रिविजन जालें आनी ते रेट रिविजना लागून परत प्रॉब्लेम जालो। थोडे ट्रान्सफॉर्मर अशें आसा गोंयभरचे विचारता आसतना तुका की कोविडा लागून 2 वर्सां गेलीं आनी कोविडा लागून कितलेशेच ट्रान्सफॉर्मर डिले जाले। आतां नवें टेंडर काडलां गोंयचे खातीर ट्रान्सफॉर्मराचेच, ते जवळ जवळ 4 कोटीचें आसा। ते टेंडर काडलें ते सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक ट्रान्सफॉर्मर दिवपा खातीर काडलां, जें तुवें गोंयचें विचारलां। आतां तुजीं जीं कामां चल्ल्या ताजो जर आढावो घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्यांत तुका जे ट्रान्सफॉर्मर गव्हर्मेंटान दिता म्हणून सांगिल्ले, म्हणजे डिपार्टमेंटान दिता म्हणून सांगिल्ले, ते तुका मेळटले आनी तुजें सगळें काम जातलें। फक्त एकूच तुवें जे सबस्टेशन मागला ते ताजी गरज ना।